रेडी जा वरच्या संतोषान उल्हासान भरो आम्ही आयल्या या मंदिरा बाबा सर्वस्तुता आमची ओपून भेटता वर्गा बलिदान वरच्या संतोषान उल्हासान भरो आम्ही आयल्या या मंदिरा बाबा आमची ओपून भेटता वर्गा बलिदान देवानांका गावून खेळादे ताका जाऊ दे स्तुती सन्मान मगा महिमा सन्मान दे खुशी साता आमची तन्मान सर्गी ताळे मेळो मधुर गीता गाऊन सर्गी ताळे मेळो मधुर गीता गाऊन तुगा करता बापा प्रणाम वरच्या संतोषान उल्हासान भरो आम्ही आयल्या या मंदिरा बापा सर्वस्तुता आमची ओपून भेटता वर्गा बलिदान या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीनं आम्ही मागया या फिरगजींच्या सर कुटुंबाच्या इराद्यापासून आम्ही मागया सर आमची मागणी त्याच सांजुजेच्या पांयातळा समर्पण दिवन या मिसाचे बलिदान आम्ही आरंभ करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो पुनर्जीवन जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आज लोवर कासरकोड फिरगजेंत वर्तो संतोस कित्याक म्हळ्यार आज लोवर कासरकोडची सर फिरगस कुटुंबां तांच्या पात्रोन सांताचे परब संभ्रमतात सांजुजे कामेली ह्या भाग्यवंताचे आज परब संभ्रमत आसतना आज आमी सकड घरा बंदी जाल्या आज आमकां सगळ्यांक इगर्जेंत येवन मिसाचे बलिदानांत भाग घेवंक आमकां साध्य जावंक ना जावंक पुरो पूण म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी आज हें कुटुंबाचें फेस्त आमी संभ्रम करता आसतना आज कुटुंबांत आमी बंदी जाल्या आनी कुटुंबांत आज ह्या माध्यमा मुखांत्र आमी ह्या मिसाचें बलिदान आमी पळयत आसतना आयकत आसतना त्याच सांजुजेची मजत आमच्या कुटुंबांत आमी मागया आज सांजुजे मुखांत्र आमची कुटुंबां पवित्र करया म्हळ्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना तोच सांजुजे ह्या परिस्थितींत आमच्या भोंवऱ्याच्या त्या मारेकार पिडेतावन आमकां पयस करून दी आनी जाता तितले बेगी आमचे भोंवत्याची ती पिडा पयस करन आमकां सगळ्यांक शांती समाधानान जियोंक ताची मजत कृपा आमकां फावो करून दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया एगडी पूण मौन रावया दोळे आमचे दांपया देवाक आमी अर्घां दिवया सांजुजेक ताणें आमकां पाटयलां एक नितीवंत बापोय जावन ताणें आमकां सगळ्यांक देख दिला ह्या वर्त्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिता आसतना देवा लागीं आमी मागया जायती पातक आमी केलां आमच्या
एकाणीचा देवाचेर तशेंच पेल्यांतय आमी जायतें पातळ केलां जावंक पुरो आमची अस्कत काय आमचें उणेपण सर आमचें ओळखून घेवया आनी त्याच देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातके सरपदीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून नदारू सरून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच हांव पारवरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती कर म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रसणारा आणि धनिया मनशान काम करचे म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलेल्या बागेवन जुजेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बसयताय तें इनाम जोडूंक पावय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हणलें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याच्यो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर चरतल्या सर जिवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्यो सारक्याच्यो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हणलें, वाडा आनी चेडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या आदीन हाडा. दर्यांच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हणलें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचे सर रूप तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर चरतल्या जिवदाळींक, जिवाच्यो स्वास आसलेल्या सर प्राणयांक, सर जिन्साच्या खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केलें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीं घेतलें काम सोंपयलें. आपणें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रचून जातच त्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचें उतर. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. 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 आमच्या हाताचो वावर सुफळ
सांपावलान कोलेसेगरां बरयल्ल्या पत्रांतले वास भाव भयणीनो सर सेगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग हे सेगुणा संपूर्ण करता आनी ते एकवटयता क्रिस्ताचे समाधान तुमचे काळजांनी राज करूं हे कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळटा ह्या शिवाय उपकारी मनासी तुमी जाया उतरान जावं करण्यान जावं जे कितें तुमी करतात ते सकट सोम्या जेजूचे नामी करा ताचे मारिपात देव बापाक अर्गां दिया तुमी करतात ते हर एक काम मनशा पासत न्हय बगर देवा पासत करतात देखून संतोष बरी काळजान ते करा सोम्याचे दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमी जोडतल्यान इतले स्पश्ट जाणा जाया क्रिस्तूस तुमचो धनी तुमी ताचे सेवक देवाचे उतर देवाचो उपकार सर्विस पोर तुमचे सोबे असो सामाथ्य वापरमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या तवळ जेजू आपल्या महाशहराक फाटीं आयलो थंय तांच्या सिनागोगान ताणें दिल्ली शिकवण आयकून बिजमी जाल्लो लोक म्हणालो खंय तावन हाका ही जाणवाय आनी आश्चर्यां करची ही पदवी हो सुतारेचो पूत न्हय मरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय आनी जाकोब जुजे आनी शिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय हाच्यो भयणी सकट आमच्या मदें आसात न्हय तर हाका हे सकट खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो
देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान चुकना. आपल्या माय गांवांत आनी काशे कुटुंबांत मात तो ताका मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सांजुजेच्या मजतीन आमची कुटुंबां पवित्र करया. सांजुजेच्या मजतीन कृपेन आमची कुटुंबां पवित्र करया. आज आमी सकड कुटुंबांत बंदी जाल्या. घरांतावन भायर येवंक आमी भियेतांव. आमच्या दोळ्याक दिसनातलें तें वायरस आमकां आज सगळ्यांक घरा भितरच बंदी केलां, कुटुंबांत बंदी केलां. आनी अशें म्हणटा आसतना म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज कुटुंबांचें फेस्त. आज लोवर सर फिरगस घरांक तांचें पात्रोन सांताचें म्हणजे इगर्जेचें व्हडलें फेस्त, तितलें मात न्हय, कुटुंबां फेस्त ती संभ्रमता आसतना आज कशें आमी कुटुंबांत जियोन आसाव, कशें आज सांजुजेच्या मजतीन आमची कुटुंबां पवित्र करचें, आजचे वयर थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. एक हांवें सवाल विचारलें जाल्यार, वॉट इज युअर स्ट्रेंथ? आमचें बळ कितें म्हूण एक सवाल हांवें तुमकां विचारलें जाल्यार खंडी जावन तुमची जवाब जातली, फादर म्हजें स्ट्रेंथ म्हजें आस्तबदीक, म्हजें स्ट्रेंथ म्हजी सोबाय फादर, तितलें मात न्हय, म्हजें स्ट्रेंथ म्हजें बळ ATM फादर. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचें स्ट्रेंथ आमचें बळ न्हय आमचें आस्तबदीक, आमचें स्ट्रेंथ आमचें बळ न्हय आमच्या बँकांत आसचे पयशे, आमचें ATM कार्ड, आमची सोबाय, पूण आमचें स्ट्रेंथ आमचें बळ जावन आसा आमचें कुटाम. त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. आज आमी कुटुंबांत बंदी जाल्यांक जावंक पुरो. आज थोड्यांनी म्हजे कडेन सांगल्लें आसा, फादर म्हाका कुटुंबाचो महत्व कळीत जालां. फादर ह्या लॉकडावना निमती कुटुंबाचो महत्व म्हाका कळीत जालां. हांव कुटां म्हणलें कितें म्हूण जाणा आसलो फादर, पूण ह्या लॉकडावनांत हांव जायतें शिकलां फादर कुटुंबांत. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमी कुटुंबांत जियोन आसाव. त्या देखून आमचें स्ट्रेंथ आमचें बळ कुटाम जावन आसा. आमी जल्मातावन मोरा पर्यंत आमी कुटुंबांत जियेता. त्या देखून जायते विविध दृश्ट्यांनी आमी पळयलें जाल्यार कुटां म्हळ्यार कितें. एकलो समाजशास्त्रज्ञ ताचे लागीं तुमी वचून विचारा, कुटां म्हळ्यार कितें. तो म्हणूंक पुरो, कुटां म्हळ्यार एक समाजद बुनादी. ताचे चिंतपा प्रमाणे तो सांगूंक पुरो, कुटां म्हळ्यार एक समाजद बुनादी. तशेंच तुमी बिझनेसमॅना लागीं वचून विचारा, कुटां म्हळ्यार कितें. तो म्हणूंक पुरो, कुटां म्हळ्यार इट इज प्रॉफीट अँड लॉस. ताच्या चिंतपा प्रमाणे तो तुमकां सांगूंक पुरो. तशेंच तुमी एका अर्थशास्त्रज्ञ इकॉनॉमिस्ट ताचे लागीं वचून विचारा, कुटां म्हळ्यार कितें. तो म्हणूंक पुरो, कुटां म्हळ्यार इतले पयशे आसात, इतले एक्सपेंडिचर जाता, हें सगळ ताच्या चिंतपा प्रमाणे तो सांगूंक पुरो. तितलें मात न्हय, तुमी एका राजकारणीक, एका पॉलिटिशियना लागीं वचून विचारा, कुटां म्हळ्यार कितें. तो तुमकां म्हणूंक पुरो, तुमचे कुटुंबांत कितले ओट आसात, कितले ओट तुमच्या कुटुंबांत आसा, ताच्या चिंतपा प्रमाणे तो तुमकां जाप दिवंक पुरो. तितलें मात न्हय,
तुम्ही एका धाकटेरा लागीं वचून विचारा कुटां म्हळ्यार कितें. तो तुमकां सांगूंक पुरो कुटां. तुमच्या कुटुंबांत इतले पेशंट्स आसात, तुमच्या कुटुंबांत इतले डायट करूंक आसा, तुमचे कुटुंबांत इतले जण आसात, तुमचे कोवीड टेस्ट करूंक आसा, हें सकट ताच्या चिंतपा प्रमाणे तो सांगूंक पुरो कुटां म्हळ्यार हें. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, क्रिस्ती दृश्टेन आमी पळयलें जाल्यार कुटां म्हळ्यार कितें. क्रिस्ती दृश्टेन आमी पळयलें जाल्यार कुटां म्हळ्यार एक पवित्र कुटाम, होलिनेस. ह्या देखून म्हज्या मोगा कुटुंबाचें माप जावन आसा पवित्रपण. आमच्या कुटुंबाचें माप जावन आसा पवित्रपण आनी त्या प्रमाणे आमी जियोंक आसा. पळया, एक स्त्री आनी एक दादलो ती दोगां इगर्जे भितर येतात आनी त्या लग्ना साक्रमेंतांत ती एक जावन सांगाता वेतात. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, कुटाम लग्ना साक्रमेंतांत तावन एक उगम जाता. त्या देखून एक स्त्री आनी एक दादलो ती दोगां सांगाता येतात आनी लग्ना साक्रमेंतांत एक जावन ती सांगाता वेतात. म्हणजे थंय कुटाम एक उब जालें, तें कुटाम उगम जालें. लग्ना साक्रमेंतांत एक कुटुंब उगम जाता. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 2 वाक्य 20. त्या देखून देव मनशाक रचलें देवान आनी मनशाचें बोरीचें एक हाड काडन स्त्रियेक रचलें. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, देवान मनशाच्या एका बोरीचें मांस काडन हाड काडन स्त्रियेक रचलें. कित्याक रचलें? देवान माथ्याचे केस काडून रचयत आसलें, पांयांचें एक हाड काडून रचयत आसलें, हाताचें एक बोट काडून रचयत आसलें. कित्याक देवान बोरीचें एक हाड काडून रचलें? कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बोर आमकां कितें करता? आमकां रक्षण करता. पळया, आमची बोर आमचे काळीज आनी आमचे श्वासकोशा पोपीस रक्षण करता. त्या देखून एक मनीस 20 फीट वयर तावन सकयल पडलो जाल्यार पयलें मार जावचें खंय? ताच्या बोरीक. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, बोर आमकां कितें करता? रक्षण करता, आमकां सांबाळटा. त्या देखून एक स्त्री त्या मनशाच्या बोरी तावन रचलें जाल्यार ती स्त्री त्या दादल्याक रक्षण करता, त्या दादल्याक ती सांबाळटा. आनी हें जावन आसा अर्थ म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी. तितलें मात न्ही, दादल्यान ताका मोग दिवंक आसा, त्या स्त्रियेक मोग दिवंक आसा आनी अशें कुटाम पवित्र जाता. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, पळया, जायते फावटी आमी चिंतचें आसा, घोव व्हडलो, बायल धाकलें, म्हणजे ती समासम न्हय. पूण अंतून आमकां कळीत जाता ती दोगां समासम, तांचे मदें तफावत ना. घोवान चिंतचें नाका हांव व्हडलो बॉस आनी बायलेन चिंतचें नाका ती उट बॉस, न्हय. पूण घोव आनी बायल ती समासम, ती इक्वल. त्या देखून देवाच्या दृश्टेंत ती दोगां पवित्र आनी कुटाम म्हणलें तें पवित्र लग्न साक्रमेंतांत आमकां फावो जालां. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, जायते फावटी आमचें कुटाम आमचे कुटुंबांत आसचें तें पवित्रपण आमी होगडायलां. जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत आसचें तें पवित्रपण होगडायलां जावंक पुरो. कशें आमी तें होगडायलां जावंक पुरो? आमच्या कुटुंबांत जाय पुरतें पॉजिटिवपण आसा. पळया, देवान आदाम आनी येवेक रचलें आनी आदामाक आनी येवेक रचतना देवान सक्कड तांकां दिलें. पूण देवान म्हळें त्या एका रुखाचें फळ मात्र तुमी खायनाकात. पूण कितें केलें? तांणी त्या आडवरलेल्या रुखाचें फळ केलें आनी देवा तावन ती पयस केली. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा ती दोगां विणगीं आसलीं. आमचें कुटाम कशें पवित्र करचें म्हणलें तो आमकां शिकयता. ते देखून पापा फ्रांसिसान हें वर्स सांजुजेक समर्पिल्लें वर्स जावन दिलां. आनी ह्या वर्साक पापा फ्रांसिसान एक अपुरबायेची परिपत्र दिलां, पात्रेस कोर्दे, बापय सारक्या काळजाचो. आनी ह्या परिपत्रांत ताणें त्या जुजे विशांत, सांजुजे विशांत सविस्तार रितीन बरयलां कशें आमचें कुटाम त्या जुजे मरिफात पवित्र करीत म्हणली चिंतना ताणें सविस्तार रितीन विवरचलां. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, पयलें जावन तो म्हणटा, काल तो बापय जावन आपलें कुटाम पवित्र केलें.
सांजुजेन खालतो बापय जावन ताणें ताचे कुटाम ताणें पवित्र केलें. पळया, जो कोण खालतो जाता तो देवाक व्हरतो जाता. देवाचें योजन ताच्या जिवितांत कितें मुळे ताणें समजून घेतलें. ताका मुस्त कश्ट आयलें जावंक पुरो, दूख आयलें जावंक पुरो सांजुजेक. कित्याक एक तरणाटे चलीक ताणें लग्न करून घेवचें. ताका मुस्त कश्ट भोगलें जावंक पुरो. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, सक्कड तो देवाच्या योजना प्रमाणे तो करता. कित्याक देवाचेर तो खालतीमान घालता. देवाचेर तो खालतीमान घालता आनी खालते प्रमाणे तो चलता. ते देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, पळया, ते दोग जाण मागणें करून गेले, सुंकागार आनी फारीजेव. पूण फारीजेव कितें करता, ताची बोडाय कोचिता. पूण सुंकागार तकली बागोवन खालतेपणान तो मागता आनी ताचें मागणें देवान आयकलें. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, खालतो बापय जावन आपलें कुटाम ताणें पवित्र केलें. आनी हे खालतेपणाचे गुण आमच्या कुटुंबांत रुता जायचे. पवित्र जायचे जाल्यार, आमचे कुटाम पवित्र जायचे जाल्यार खालतेपणाचे गुण आमचे कुटुंबांत रुता जायचे. आनी दुसरें, एक बापय जावन आपलें कुटाम ताणें पवित्र केलें. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, मातेवाचो अंजेल अध्याय 1 वाक्य 19 थंय आमकां आयकूंक मेळटा, जुजे एक नितीवंत बापय जावन आसलो. नितीवंत बापय जावन आसलो. सतान तो जियेलो आनी नितीन आनी प्रमाणीकपणान तो जियेलो जाल्यान ताचें कुटाम पवित्रपणान वाडलें आनी पवित्रपणान तो जियेलो. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, हेंशे गुण आमच्या जिवितांत रुता करया, आमच्या कुटुंबांत रुता करया. नितीवंतपणान आनी प्रामाणीकपणान जियोंक त्या जाणां कुटाम पवित्र जाता. आनी तिसरें, एक मोगाळ बापय जावन आपलें कुटाम ताणें पवित्र केलें. मोगाळ बापय आपल्या बायलेक, आपल्या भुरग्यांक मोवाळायेन ताणें चलयलें, मोग दिलो, भरपूर मोग ताणें दिलो. ताणें कांयच उणें करूंक ना. मोगा खातीर ताणें सक्कड केलें. देवाच्या मोगा खातीर, बायलेच्या मोगा खातीर, भुरग्याच्या मोगा खातीर ताणें सक्कड कस सोंसलें, दूख भोगलो. कित्याक तें देवाचें येवजन ताचें थंय आसलें आनी त्या मोगा खातीर ताणें सक्कड कश्ट सोंसलें. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, आनी हें आमच्या कुटुंबांत रुता जायचें. मोगाळायेन जियोवचें, मोवाळायेन जियोवचें, मोग आमच्या कुटुंबांत जायचे. त्या जाणां मात्र आमचें कुटुंब पवित्र जाता. आनी चवथें जावन एक धैर्यादीक बापय जावन, सावळेंत राखसो तसलो बापय जावन आपलें कुटाम ताणें पवित्र केलें. धैर्यादीक बापय. आज आमच्या कुटुंबांत बापय आसा, तो बापय धैर्यादीक आसाचे. धैर्यान बरोवन आपलें कुटाम ताणें सांबाळूंक आसा. कित्याक कश्ट दूख आयल्या वेळार बापय धैर्य बरोवंक शकता. त्या देखून एक ल्हानशी काणी आसा. ती काणी कितें म्हळ्यार, एक दीस बापय आनीक पूत वाटेर चलोवन आसले. अशें चलोवन वता आसतना मुखार तांकां एक व्हडलो संको मेळ्ळो. बापयन म्हळें पुता लागीं, पुता तूं म्हजो हात घट धर. त्या वेळार पूत म्हणालो, पप्पा तूं म्हजो हात घट्ट धर, कित्याक म्हाका पातिणी आसा, भरोसा आसा, तूं म्हजो हात सोडिनाय. आनी हें जावन आसलें धैर्यादीक बापयचें लक्षण सांजुजे थंय पळोवंक मेळटा. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमचें कुटाम पवित्र जायचें जाल्यार होशे गुण सांजुजेचो धैर्यादीक बापय, सावळेंत राखसो बापय आमच्या कुटुंबांत रुता जायचे. आनी पंचवें जावन स्विकार करचो बापय. कितें ताणें स्विकार केलें? मोरयेक ताणें स्विकार केलें. ती एक तरणाटी चली, ती गर्भे जातली म्हळ्यार त्या देवदूताच्या उतराक ताणें खालतीमान गेलें आनी मोरयेक स्वखुशेन ताणें स्विकार केलें. तितलें मात न्ही. पळया, जुजेन न्हिदेंतलो उठतच सुरेस्पराच्या दुतांनी फरमायले प्रमाणे ताणें केलें. मातेवाचो अंजेल अध्याय 1 वाक्य 24 आमकां सांगता. म्हणजे ताणें मोरयेक स्वखुशेन स्विकार केलें. आनी दुसरें म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, जेजू कस ताणें स्विकार केलें. पोस्को बापय तो जालो. जेजूक ताणें वागयलें, बऱ्या मोगान जावं दी, जें कितें ताका गरजेचें तें सक्कड ताणें दिलें. आनी अशें जेजूक आनी मोरयेक ताणें स्विकार केलें. आनी सोवें म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, एक वावुराडी बापय जावन आपलें कुटाम ताणें सांबाळलें. पळया, आज आमी सांजुजे वावराडी हाचें परब आमी संभ्रमत आसतना कशें तो वावराडी जालो. कुटाम सांबाळचे खातीर आमी काम करता. एक बापय एक कुटाम सांबाळचे खातीर, एका कुटुंबाच्या उदरकथे खातीर तो दीस रात काम करता जावंक पुरो. कुलीचें काम जावं दी, परगांवांत
कश्ट काडून जावं दी खंयचें काम जाल्यार तो कुटुंबाचे उदरगते खातीर दीस रात काम करता कित्याक म्हजें कुटुंब हांवें सांबाळचें म्हजें कुटुंब हांवें वयर काडचें म्हजें कुटुंब हांवें राखचें म्हणल्या कारणा खातीर तो करता जावंक पुरो आनी हीच चिंतना झुजे थंय आसली एक बरो वावराडी जावन एक सुतारी जावन ताणें काम केलें आनी ताचें कुटुंब सांबाळलें त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी काम करूंक जाय आज आमी सकड आमकां काम करूंक साध्य ना जावंक पुरो पूण आमकां जें कितें काम आसा तें आमी करया त्या देखून मालगड्यान सांगलें एक सांगणी आसा 10 बोटां जरोन 5 बोटां तोंडा कोरीचें खंय त्या वेळा मात्र आमी केल्लें तें काम सुफळ जाता आनी आमी केल्लें तें वावराचो आमकां प्रतिफळ लाभता त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी पळया आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें देवानी वावर केलें देवान सकड रचलें उपरांत देवान काम केलें आनी तें काम मुंदरसून व्हरूंक ताणें कोणाच्या हातीन केलें आदाम आनी एवेच्या हातीन केलें आनी म्हळें वाडा आनी सडा संवसार बरा म्हूण सांगलें म्हणजे ताचें देवाचें काम ताणें तांच्या हातीन केलें देवानी काम केलां म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी त्या देखून आमी काम करूंक जाय त्या देखून सांत पावलो म्हणटा जो कोण काम करिना तो जेवंक योग्य न्हय त्या देखून आमी आमचें काम करया आनी आयच्या वंजिल्यांत आमी आयकलें पळया सांजुजे एक सुतारी जावन आसलो थोड्यांनी ताच्या शेजाऱ्यांनी म्हळें तो त्या सुतार्याचो पूत न्हय बे पळया म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी सांजुजे एक सुतारी जाल्ल्यान ताच्या पुताची आयडेंटिटी आमकां पळोवंक मेळटा ताच्या पुताची आयडेंटिटी पळया जेजूक शेजाऱ्यांनी कितें म्हळें तो त्या सुतार्याचो पूत न्हय बे पळय हांगा आमकां आयकूंक मेळटा पळोवंक मेळटा त्या सुतार्याची एक प्रामाणिकता एक नितीवंत मनीस जावन ताणें काम केल्ल्यान ताच्या पुताची आयडेंटिटी ताच्या सांजुजेच्या वृत्तेचेर आमकां पळोवंक मेळटा त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी जें कितें आमी काम करता जावंक पुरो जें कितें आमचें काम आसा तें नितीवंतपणान सतान आमी करया त्या वेळा मात्र आमकां तृप्ती मेळटा आमचें कामाक एक दादोसकाय मेळटा त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी बापय म्हणटा आसतना सांजुजेचो आमकां उडास येता कित्याक बापय एक कुटुंबांत वडील ताणें कुटुंब सांबाळूंक आसा एक कुटुंबांत धैर्य दिवंक आसा आनी अशें म्हणटा आसतना पळया देवान आदाम आनी एवेक पातळ केलें पूण पयलें सवाल कोणाक विचारलें आदामाक विचारलें एवेक ताणें विचारूं ना एवेन पयलें पातळ केलें जावंक पुरो पूण विचारलें कोणाक आदामाक विचारलें आदाम तूं खंय आसाय आनी अंतून आमकां पळोवंक मेळटा म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी देव बापयक वडील करता कुटुंबांत आनी वडील जावन असो बापय ताणें कुटुंब सांबाळूंक आसा आनी अशें म्हणटा आसतना आमकां सगळ्यांक हर एकल्यांक बाप्तिस्मा वेळार 3 देणी लाभल्यात 3 देणी आनी हर एकाच्या कुटुंबांत बापय म्हणटा आसतना ही देणी तांणी पाळूंक आसा खंयची पुरा ती देणी पयलें जावन प्रवादपणाचें देणें एक बापय कुटुंबांत म्हणटा आसतना तेणें प्रवादपणाचें देणें पाळूंक आसा कित्याक सतान ताणें चलोवंक आसा नितीन ताणें चलोवंक आसा आनी दुसरें रायपणाचें देणें एक राय कशें ताचे परसांक सांबाळटा ताचें रुल्स रेगुलेशन कशें तो पाळटा तशें एकलो बापय आपल्या कुटुंबांत रायपणाचें देणें सांबाळून ताच्या कुटुंबांक ताणें सांबाळूंक आसा राखूंक आसा आनी तिसरें जावन याजकपणाचें देणें एक बापय कुटुंबांत याजक कशें एक घरचेंत फिरगचेंत याजक मागणें पेटयता मीस करता सकड करता तशें एक बापय कुटुंबांत याजक आसलें बरें ताणें मागणें करूंक आसा सगळ्यांक ताणें एक देवाच्या वाटेन चलोवंक आदार दिवंक आसा आनी हें जावन आसा 3 देणी एका बापायक जाय आसली आनीक हें सांबाळूंक आसा तर म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी आज आमी सांजुजेचें वावराडीचें म्हणजे ताचें फेस्त आमी संभ्रम करता आसतना कितें आमी सांजुजे आमी शिकया कितें शिकयत पयलें जावन म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी ताचें तें आसलें तें खालतेपणाचें जिवीत आमी त्या जुजे बरी खालतेपणान जियोंक आमी प्रयत्न करया आमच्या कुटुंबांत पवित्रपण आमी रुता करया आनी दुसरें जावन आज जायतीं निर्वासीत कामेली तांकां मूळ हक्कां नासतना मूळ सवलत्यो नासतना जायते कामेली येवशीन तेवशीन आसात
मार्गार आसात जावंक पुरो तांचे पासून आमी मागया. कित्याक सांजुजे तांकां सगळ्यांक राखोवन दी, सगळ्यांक सांबाळून दी म्हण आमी मागया. आनी तिसरें जावन आमी मागया म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमच्या बोवारी आसचें तें कश्ट दूख, आमच्या बोवारी आसची ती मारेकार पिडा सकळ पयस जावं दी. आनी आमकां सगळ्यांक तो सांजुजे कशें तेणें ताचें कुटाम पवित्र केलें तशें कुटाम राखून वयलें तशेंच आमचें कुटाम तो राखोवन दी. आनी आमकां सगळ्यांक ह्या मारेकार पिडेतावन पयस करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. सकड आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उसारया. सत म्हणटा देवा सर्पदेदार बापा सर्ग आनी पृथ्वीन चार असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्वता आमच्या सम्या तो पळयतात समवलो हांव जन्मलो पोसले तेका ताणे कोसले तेका कोसलो तो मेल्यान ताका नके पिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसरी सामलांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पेदार वचोच्या बसला थंय तांचे आनी मिल्यांची मुन्सिपल सतमंता पवित्रात्म्या अतले पयसबेक भक्ताचे एकतार पत्कांचे भक्षणे कुडीचे जीवन फळ सस्तांचे जिवीत. आमेन. जे कितें आमी बावडटान मागता, जे कितें आमी त्याच देवाचेर पातयणी दवर मागता ते सखड आमकां तोच सर्गेचो बाप फावो करता. त्या देखून सांजुजेच्या मजतीन सर आमची मागणी त्याच देवा बापा मुखार आमी उबारया. मोगाळा बापा पवित्र सभा सोलनवरच्या आमच्या पाप फ्रांसिसाक, गवळी बापांक, सर गवळ्यांक, याजकांक आनी धार्मीक वडिलांचेर तुजें बेसांव घाल. सांजुजेच्या मजतीन तांणी धैर्यान जेजूची बरी खबर प्रगट करूंक आनी जिवंत क्रिस्ताक साक्ष दिवंक गरजेची कृपा लाभय म्हण मागता. धन्य देवा, आमच्या राष्ट्राच्या आनी सर्व देशाच्या राजकीय मुखेल्यांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक तुज्या उजवाडान भर. तांकां मेळिल्ली जबाबदारी आनी अधिकार बऱ्या भाशेन समजून घेवन उदार मनान आनी निस्वार्थी मोगान लोकां खातीर काम करूंक आनी सर वायटांतावन पयस रावूंक तांच्या मतीक उजवाडाचें खीण फांकय. सगळ्या संवसारार शांती आनी समाधान राज करीशें कर म्हण मागता. सोम्या जेजू सांजुजेक समर्पीत केल्ल्या ह्या वर्सा आमी सर्व फिरगजगरांनी दिसपडते आमच्या जिवितांत येव क्रिस्ता थंय चड आनी चड मोग आनी उर्बा दाखयशी कर. आमचें कुटुंबा जिवीत येव क्रिस्ता सारकें जावन आमी जेजू बरी एकामेकाची सेवा करूंक आनी माया मोगाच्या स्पिरितान बरोवंक तुज्या पवित्रात्म्यान प्रेरीत कर म्हणून मागता. आमच्या बापा, घाल तुजें बेसांव ह्या फिरगज कुटुंबांत सेवा दिवच्या आमच्या मोगाळ विगाराचेर आनी सहायक विगाराचेर तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ.
ताणी हाती धरलें काम पोंताक पावय. फिरगज कुटुंबांतावन पुरतो सहकार आनी प्रोत्साह मेळशें कर. अशें एक बळादीक अत्मी कुटांक बांदूंक आनी सर लोकांच्या गरजांक पावूंक तांकां बरें मन दी म्हणून मागता हांव. दयाळा बापा, सगळें वर्सभर आनी प्रतीक जावन फिरगजेच्या वार्षिक फेस्ताक कुमक दिल्ल्या सर धानीचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ताणें केल्ल्या त्यागाक प्रतिफळ जावन सेंबर वाट्यांनी तांकां फाटीं मेळाशीं कर. तशेंच परगांवांत काम करन आसात त्या आमच्या मोगाशांक बऱ्या भलायकेन राख आनी सांबाळ व्हर म्हणून मागता हांव. दैवीक वैजा, फाटल्या 2 वर्सांतावन संवसार सगलो सांक्रामीक रोगा वरवीं भियेवन कंगाल जाला. जायते लोक ह्या पिडे वरवीं मरण पावल्यांत. ह्या पिडे निमती आमची आवय बापूय, भाव भयणी आमच्या दोळ्या मुखार वळवळून आसात. आमची मोगाची ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या वेळार तांची सेवा करूंक सयत आमी नांव फावो जाल्या. जेजू, ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीची बिरमत पाव. गायिल्ल्या संवसाराक दैवीक स्पर्शान पेकोवन दिव म्हणून आमी खालतेपणी मागता. काकुळदारा देवा, सांजुजेक मान करन तुजो उपकार भोवंडूक हांगासर जमलेल्या आमा समेस्तांचेर TV आनी इतर माध्यमां मुखांतर ह्या पवित्र एवक्रिस्तांत भाग घेतिल्ल्या सर्व आमच्या फिरगजगरांचेर, हे माध्यम ओजकसून दिल्ल्या दानीचेर, जेजूची शुभवार्ता संवसाराक पावोवंक TV माध्यमां मुखांतर सेवा दिवन आसच्या डिवायन वर्ल्ड TV चॅनलाचेर तुजें बेसांव पडूं. पवित्र एवक्रिस्ता थंय आमकां जिवाळ कर. आमची कुटुंबां भाग्यवंत कर आनी कश्टां नश्टां वेळार बरो सोसायटी नासता तुजेर पातयेन रावूंक कृपा लाभय म्हणून मागता हांव. एक घडीभर मौन रावया. आमचे वैयक्तीक मागणे त्याच सांजुदेच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया. ह्या वार्षिक फेस्ता ह्या लोवर कासुरकोटच्या सर फिरगज कुटुंबा पासून आमी मागया. तो सांजुजे तांकां सर्वांक राखोवन दी, बळबलायकी फावो करून दी म्हण आमी मागया. तशेंच ह्या मारेकार पिडेतावन आमकां सुटका मेळोवंक आनी मारेकार पिडा पयस वचूंक आमचे तावन त्या सांजुदेची मजत आमी मागया. सर्गेंच्या बापा, तुवें सांजुजेक आमकां पाठयलोय. एक बरी देख जावन प्रेरण जावन आमकां तुवें ताका दिलोय. तर बाबा, त्या सांजुजेच्या मजतीन सर आमची मागणी आमकां कळीत आसली आनी कळीत नासली, सर आमची मागणी तूं मानून घे.
हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुझे समोर बाबा तुझ्या पायातळा ओपन देजा आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना घे बाबा घे मुंडो घे वाट घे आमचो वाट कडीसा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. आपल्या मनांत आनी महिमे आमच्या हेंच्या पळय सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, तुवा परमीत काकुळतीची जर बागेवन जुजेची परब संभ्रमून आमच्या कश्टां वावराचो फळ हो गोवा उंडो आनी दाकासोरो आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळ्या आमचे वावराचें जिवीत आमच्या भाव भयणी पासोतलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सरकळी आनी सरतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन सुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखणता, तुजी कीर्ती परगडता. या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता बापय परी सांबाळच्या तुवें ताका विंचलोय. जेजू देशी देवदूतांनी सर्गेचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bawarto so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मान आम्ही संभ्रमता, तुझे पूर्ण जीवन पूर्ण करता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही उतरता, आम्ही उतरता. बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सरगार सज्ञाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मेय. तुका भेटयलेल्या साश्टीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेन आमकां मरयेच्या तिच्या पती बागेवन सांजेच्या तुज्या बागेवन धर्मभुतांच्या आनी वैभव रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. ताच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळो म्हणून आमी विस्वासान मागता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाच्या आनी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवळी सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मण्यारी बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतल्या सगळ्या ह्या परजे सांगाती ह्या संवसारान वणसुऱ्या तुज्या पवळी सभेक भावार्थान आनी प्रतिमोगान तीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू होताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिळी संवसारचे पाप काडटा ती. सांजुजेच्या मजतीन आमचें कुटाम पवित्र करूंक आपोवणें दिता ती.
ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर मनशाच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गटायेन बागेवन जुजेच्या पावलांनी चलोवन आमी आनी आमचे बराबर समेस्त वावराडी हात कामाचे महत्व वळखून आमच्या भाव भयणीचे सेवे खातीर वावरूं. अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत बागेवन जुजे बराबर तुजे वेंगीन सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तकली बागोवन दाबाजीक आशिर्वाद काणगेयात. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरो. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देणयान अमर जिविताचे दायज तुमकां मेळ्ळो. भावार्था वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानांत तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत आतां तुमचे जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गा ससनाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर पददार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक पिरगजगारांक फेस्ताच्या उल्हास फाटयता. सांजुजे आम्हा सर्वांचेर देवाचे आशिर्वाद मागून धाडून दी आनी आमच्या कुटुंबा पासून तो मागून दी म्हणून आमी प्रत्येक सावन मागता. ह्या कार्याक हे संभ्रमाक आज मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या फादर जोसेफ डिसोजाकी संदर्भात देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचें कार्य भोव पुरबायेन लायव्ह चॅनलाचेर आमकां प्रसार करूंक कुमक केल्ल्या डिवायन वर्ड चॅनलाच्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या कार्याक आमकां स्पॉन्सर केल्ल्या हिटलर करवालोकी ह्या संदर्भात देव बरें करूं म्हणटा. आनी कुमक केल्ल्या हर एकल्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची आशिर्वादां हांव आम्हा सर्वांक तुमच्या सर्वांचेर हांव मागता. देव बरें करूं.